रिएक्शन म्हळ्यार खरेंच वायट गजाल जाली आनी म्हाका काल आमचेच वाड्या वयले म्हाका फोन येयले तेन्ना म्हाका पयलीं खबर ना कितें जालें तें म्हणजे तेणी म्हाका व्हिडिओ धाडलो व्हिडिओ धाडटकूच हांवें रोखडोच ताका परत फोन मारलो बाबा हें कितें जालां हें जो व्हिडिओ येयला तें एक्चुअली रॉंग आसा आमी सगळे गोंयांत जे रावता आमी सगळे हिंदू क्रिस्तांव मोयर सगळे मेळोन आमी बरे एकठांय रावता आनी अशें हो कोण भायलो मनीस येवन एक कोणाच्या जाती बद्दल उलोवप समाजा बद्दल उलोवप ही एक्चुअली रॉंग गजाल आनी अशी जावचीय न्हू आतां काय जाता आमचे क्लोज फ्रेंड आमी कलीग आसा आमचो कावन्सील आसा आमचे थंयसर कावन्सिलान आमचे ग्रुपान आमचे कॅथलिकूय भाव आसा आनी आमी एकठांय मेळोन रावता सगळे आनी आमी असले केन्नाच चिंतोंक नासले बाबा अशे शब्द कोण काडटा म्हणून आनी अशें जावंकूय जायना आनी ते म्हणजे गोंयान अशें जावपाक जायना कित्याक गोंय दुसऱ्या भाशेन हें गोंय शांती हेचें आनी सगळे एकामेकाक रावता आमी पळोवन सगळे बरें जाता पूण कितें जाता आमी जेन्ना एक गव्हर्मेंटान आसा आनी आमी एक चेअरपर्सन आसा एक खंयच्या सरकाराक आमी सपोर्ट करता BJP तितून तेच्या पार्टीचें नांव खंय येता तेचें नांव येवपाक येना आनी आमी हेतून नात आनी अशें जावपाक ना आनी आमचे खंयचेच गव्हर्मेंट आसूं नाजाल्यार खंयचे आमदार आसूं ताका कोणीच हें करूंक ना आमच्या आमदारान पासून आयज सकाळी बायट दिल्या आनी तेणी सांगलां बाबा आपण हे जे शब्द जे उलयला तेचें खंडन करता म्हणून आनी ज्या मनशाक ऑलरेडी तेची FIR लॉन्च ताका अरेस्ट करचो आमकांच अरेस्ट केल्लो कित्याक आमकां नाका आमचे भाव दुखवलेले नाका आनी आमचे सगळे आमी जे गोंयकार आसा आमी वास्कोकार आसा आमचे नेबरूय आमचे सगळे आमचे क्रिस्तांव आसा मोयर आसा आमी सगळे एकत्र आसा आनी आमकां एकत्र रावपाक जाय असले हेतून पॉलिटिक्स आमकां करपाची ना. Very sad. जे झालं पळय इट्स व्हेरी सॅड. आय डोंट नो आय मीन एज फार एज कावन्सिलर सोड एज अ ह्युमन बींग जे झालं पळय एक गोंयकार असो हांव उलयतां हे गोंयकारान आमचे मदें एक एकवट आसलो आनी आसपा जाय आनी आसतलो हे लोक येता हिंगा उलयता सो इट्स वॉट हॅज हॅपन ताणें जो कमेंट केला पळय अबाउट सेंट फ्रांसीस इट्स व्हेरी रॉंग बिकॉज रिस्पेक्ट यू हॅव टू रिस्पेक्ट एवरीबडीज रिलीजन. आय रिस्पेक्ट एवरीबडीज रिलीजन. इट इज हिज जॉब टू रिस्पेक्ट एवरीबडीज. आता एक झालं पळय काल आता ऑर्गनायझरान एक प्रेस कॉन्फरन्स केला. आय अप्रिशिएट वॉट देव डन. देव अपॉलोजाइज फॉर दिस. बट इफ यू लुक ॲट इट द अदर वे there should have been a kind of checking up about कोण येलो मनीस कितें उलयता. He is spoiling the peace over here. That is wrong. Who has given him the right to spoil the peace over here? That should be condemned and we totally condemn that. Such things should not happen in Goa. We are a peace loving state. आणि वास्कोन केला हे आता हे टोटली रॉंग जे झालं. एक अनफॉर्च्युनेट कसो त्यांनी स्टेटमेंट करप न्हू. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट. आमचे असले पीस लविंग आमची कम्युनिटी आसा गोंयची आनी गोवा इज नोन फॉर कम्युनल हार्मनी आनी असले जाग्याचेर येवन असले स्टेटमेंट करप हे खरेंच इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आसा. हे कंडेम करपाक जाय. आनी एक बरें जालें की आमचे जे ऑर्गनायझर आसा तेंच्यांनी हेची नोंद घेतली. तेंच्यांनी इमिजिएटली तेजेर आपली अपॉलॉजी दिल्ली आसा. फक्त सगळ्या लागीं मागता की सगळ्यांनी हेजेर चड म्हळ्यार इंटर रिलिजियस कांय करनासतना हे शांततेन कितें आहा तें आमी सोंपोवपाचें. आनी म्हाका एक सांगपाक दिसता की आमी सुद्दां खंयचेच कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करपाचें हितून ना. सो परत एकदां सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी शांतकायेन हांगासर रावपाचें म्हणून. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.